सर निलेश काब्राल तुमच्या वांगडा येता म्हणटालो ते चॅकिंग करपाक पोथोल्स तर कितें जालें तेजेर अपडेट कितें आसा? हांवें तांकां सांगलां ऑलरेडी यो म्हणून. बायकूय म्हाजी रेडी आसा, हेल्मेटूय तेणें सांगलां सकाळीं तेणें पयलो हेल्मेट जाय म्हणून हेल्मेटूय रेडी दवरिल्लो आसा. तेणें सांगपाचें केन्ना फाल्यां नाल्यार फाल्यां या, फाल्यां सकाळचें नाल्यार सकाळचें या, दोनपारचें नाल्यार दोनपारचें या, सांजचें नाल्यार सांजचें या, एनी टायम वचपाक हांवूय रेडी आसा तोय रेडी आसा म्हणटा. सो तेणें सांगपाचें टायमींग खंयचो. खंय तरी विजयान एक प्रश्न काडलेलो गिरीम टू पेडणेम रोड बाउन्सिंग आहा. हे गोंयचे सगळे लोकांक खबर आसा बाउन्सिंग आसा म्हणून ते कितलेय म्हणून आतां मदींच तेंची स्टेटमेंट आसली की 2 वरांनी आमी हांगांतल्यान थंय पावता पत्रावळी कडेन. आतां कोण पावता म्हाका खबर ना, बट बाउन्सिंग जो हें आसा ते रियलिटी आसा, फॅक्ट आसा तो, आनी सगळ्यांक खबर आसा की लेवल जो आसा लेवलिंग करपाक जाय तो स्टँडर्डा प्रमाणे लेवलिंग करता ती केल्ली ना. कॉन्क्रीट रोड घातलेले आसा खरें, पूण ते लेवल खंयचेच मीन्स मॅक्सिमम जी एरिया आसा थंय कॉन्क्रिटाची सारकी ना. आनी तेंची जी हें आसपाक जाय म्हटल्यार खंय खंय सायनेजीस आसपाक जाय, सायनेजीस पासून प्रॉपर ना. खंयूय डायवर्जन्स आसा, खंयच्यानूय वयचें पडटा. थोडे कडेन आमकां ओवरब्रीज जाय, ते ओवरब्रीज अजून पर्यंत येयल्ले ना. टॅटल आमी घातलेलो नंद्रे टॅटल बायपास घातलेलो, सो तोवूय अजून पर्यंत जाल्ले ना. सो अशे खुबशे रिक्वायरमेंट आसा. रस्ते आयज तुमी पळयता आसतले पोटहोल ना, आनी तेकाय नाल्यार पोटहोल आसा आनी ते आमी ऑलरेडी टेबल केल्ले आसा. तशेंच बाकीचे कडेन कितलेशे कडेन आमकां पोटहोल्साचे फोटो येत आसता. सो हें कितें आसा, आमी ते जेन्ना स्टेटमेंट करता की नोव्हेंबराचे 1 तारखे पर्यंत खंयच पोटहोल आसचे. सो हे जी फोटिंगपणाचे स्टेटमेंट आसा हे आमी एक्सपोज केल्ले आसा. तशेंच दुसरो जो आनीक स्टेटमेंट करता की हर घर जल पावले म्हणून आसा तेवूय एक्सपोज केल्लो आसा. आनी तेंच्यान मेन्शन केला लास्ट टायम शिवामान सांगलेलें फ्लोर हावजान सांगलेलें आसा की 2 वरां दितलो म्हणून. आनी पयलू जे बुकार ते 4 years कंप्लिशन बुकार सांगलेलें आसा की 24/7 उदक दिता म्हणून. म्हणल्यार हें कितें मिन्स सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें डबल इंजिनाचो दुसरो हें आसा इंजीन आसा तेका फोटिंगपणां सांगूंक सोदता काय जो स्टँडर्ड आसा, जो सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट स्टँडर्ड जो मेंटेन करपाक ते गोल सांगता की आमी हें केल्लें आसा म्हणून फोटिंगपणाचे धंदे आसा. हें सगळें मिन्स तेंचे रुलिंगाचे पासून आमदारांनी हें सांगलेलें आसा. आमी सांगपाचें पासून गरज ना, रुलिंगाच्या आमदारांनी तोंडार मारलेलें आसा की अशें जालां म्हणून. आनी तितून एक इम्पॉर्टंट गोश्ट सांगूंक सोदता जी मिनिस्टरान पासून एक्सेप्ट केल्ली आसा ती म्हणजे हेल्थ एक्ट. आयज तुमी पळयता आसतलें हेल्थ एक्टाच्या नांवान कितलींशीं कनेक्शनां दिता, इनलिगल स्ट्रक्चर जाता मात हेल्थ एक्ट मारता आनी ते दिता. मिनिस्टरान ऑन फ्लोर एक्सेप्ट केल्लें आसा की हे हेल्थ एक्ट बंद जावपाक जाय आनी हे सीएमान कितें तरी अमेंडमेंट हाडून ते बंद उडोवपाक जाय. सो हें जावपाक जाय. कित्याक आयज हेज्या फुडें आतां सद्या हालत अशी जाता, फुडें कितें हालत जाय ही नेम ना. आनी केन्ना जे वॉर म्हणटा पळय हें जातलेंच उदकाक लागून. तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन उदकाचे प्रॉब्लेम सॉल्व करता म्हटल्यार तुज्या उदकान खूब प्रॉब्लेम. हय, म्हाजे अजून पर्यंत त्या लेवलाचे उदकाचे प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्ले ना. सर्टन एरियाज आसा थंय मातशें उदकाचो हे फ्लो आसा तो वाडलेलो आसा, मातशें येता. बट खूब कडेन अजून पर्यंत जो आमकां उदकाक समस्या आसा थंय जाल्ली ना. आमी परत फॉलोअप करता, मिनिस्टरा कडेन सांगता, जे इंजिनियर्स आसा ही सगळ्यां कडेन आमी कॉर्डिनेट करीत आसता. आमकां जाय की जेन्युअनली सगळ्यांक जें उदक मेळटा तें उदक मेळपाक जाय. आनी अर्दे वर 1 वर हें उदक हे अर्दे वर 1 वरान उदक कोणाक पावना हें सगळ्यांक खबर आसा. सो हें उदक जें आसा तें उदक सिस्टमॅटीक युजेज कशी आसा त्या प्रमाणे तांकां उदक मेळपाक जाय. आनी हें आमी आतां टँक्स बीन घालपाचे आसा, थोड्यो टँकी आसा त्यो पेंडींग उरलेल्यो आसा, तें काम चालू आसा. आमी सांगलां तें फास्ट करपाक जाय, तें जर मातसो स्लो तो डिले जाता. सो तेजे बाबतींतूय आमी सांगलेलें आसा. तशेंच थोड्यो टँकी आमी रिपेर करून घेतल्या, 2 टँकी रिपेर करून मिनिस्टरान पासून तितून बेगान आमकां हें केलो. सो बाकीचे कडेन जी पायपलायन आसा थोड्यो पायपलायनी आमच्यो पेंडींग उरल्या, तिवूय पायपलायन बेगीन जावपाक जाय. ते करून आमकां उदकाची जी समस्या आसा ती मातशी तरी कंट्रोल जातली. बट जो इम्पॉर्टंट विशय आसा तो म्हणजे हेल्थ एक्टाचो. हेल्थ एक्ट अशें जाल्लें आसा की कोणूय कन्स्ट्रक्शन करता आनी तेंकां करता. आयज तुमकां सांगूंक सोदता आयज तेंचे आमदार कितले उलयल्ले आसा की उदकाचो प्रॉब्लेम जाता म्हणून आनी न्यू कन्स्ट्रक्शन जाता म्हणून. सो हो कन्सर्निंग सिच्युएशन आसा आनी हो कन्सर्निंग सिच्युएशन तकलेन घालपाक जाय. आतां समज तकलेन घालना आनी अशीच कन्स्ट्रक्शनां दीत रावली आनी मल्टी ड्युलिंग प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट हे दीत रावले आनी नाल्यार फुडलें उदक मेळपाचेंच ना. कितलेंय उदक जनरेट केलें तें उदक वचत रावतलें. आतां फॉर एग्जाम्पल 500 सुमार MLDचें उदक सप्लाय आमी करता म्हणटा. आतां तुमकां सांगपाक सोदता हें कशेंच पावना आनी पावचीय ना. हेजे फुडें वाडटलें, डबल टिबल लागतलें. 1,500 MLD पासून पावची ना. कितले जनरेट करता तितले वयतले. सो हेका लागून प्लॅन करपाक जाय आनी चिंतपाक जाय. आमी ओपोज करता, आमी सांगता हें म्हणून आमी रियलिटी सांगता, आमी ग्रावंड रियलिटी टेबल करता कितें कितें आसा तें आनी त्या बाबतींत आमी उलयता. तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीची कामां तेणें कितें करता म्हटल्यार किंवा तुमचे रस्ते कशे कितें आहा? पळय आयज तेणें
हितून हावजान सांगलें की रिस्टेटमेंटाची जी कामां आसा ती खंय ना खंय फाटीं उरलेली आसा आफ्टर मॉन्सून आपूण सगळी करून घेतलो म्हणून. सो हे एश्युरन्स आयज दिल्ले आसा आनी तेणें एक्सेप्ट केलें की डिले जाल्या म्हणून. सो ही डिले जावपाक जाय फुडें. तशीच MLA-LEDs आयज तुमकां सांगपाक सोदता बाकीचे जे रुलींग MLAs आसा तेंची MLA-LED प्रपोजल पास जाल्ली आसा, मात आमची प्रपोजल पेंडींग उरलेली आसा. तेणें फक्त सांगता आसतना 5 सांगली. तितून हांवें सांगलें की 23 आसा म्हणून. 23 तुमी चिंतूंक शकता 5 आनी 23 मार्चाचे 30 तारखेच्यान आमचे प्रोसेस चालू आसा आनी हो प्रोसेस कंटिन्युअसली आसा आनी तितून मेन्शन केल्लें आसा 45 डेजा भितर तुका वर्क ऑर्डर येवपाक जाय, काम चालू जावपाक जाय. मात हें जायना. ही प्रॅक्टिकल गोश्ट आसा, ही प्रॅक्टिकली जावपाक जाय. मात तो गॅजेट काडला, जो गॅजेट दाखयता की हें सगळें आसा म्हणून. मात कित्याक जायना हें तेका विचारलें. मात तेन्ना ते कन्फ्यूज जाले आनी मागीर ते बलतेत की सांगलें आमी करता म्हणून. आमचो स्टाफ कमी आसा, हें कमी आसा. हेका लागून कितें सांगता की स्टाफ पळय आतां तुमी पळयता आसतले कितें येयलें, G20 येयलो, नॅशनल गेम येयले जावं फुडें आनी कितें इलेक्शन येयलें, कितें जालें, स्टाफांक काडटा आनी थंय घालता. कामां कोण करतलो? आमकां थंय धांवचें पडटा. आमी वयता थंय, आमी पळयता स्टाफ आसना. स्टाफ म्हणटा आमकां हे ड्युटी घातला, आमकां ते ड्युटी घातला. कशें जातलें? अशी खंयचीच डेव्हलपमेंटल काम जावची ना. हेका लागून स्टाफ जाय, हें सरकारान तकलेन घालपाक जाय, बेगांचे बेगीन स्टाफ दिवचो आनी कामां बेगांचे बेगीन करून घेवपाक जाय. थँक्यू.